आयज आमी आमच्या बाय गोकुल सालगांवकर तेज्या घरान येयल्ली हा टू गिव अ चॅक ऑफ ₹1 लाख. आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान हो चॅक तिका मुद्दम धाडून दिल्लो हा. आनी आमचे मदें आमचो सरपंच बाब अमित, जी सगळी वॉर्ड मेंबर्स हियर प्रेजेंट हियर, तेजी फॅमिली हा. This 1 lakh is given with regards to the stampede what happened at Lairai temple, and where 7 of the devotees lost their life, and she is one of the many injured survivor. It was a very sad moment for all the Goans and all the devotees. आणि आमच्या चीफ मिनिस्टराचे हुस्के आमच्या टुवर्ड्स द इंजर्ड, अँड आय एम शुअर नेक्स्ट इयर जेन्ना ही जात्रा जाता तेन्ना कमिटी अलॉंग विथ द गव्हर्मेंट, अलॉंग विथ द पुलीस फोर्स will really take good care to see that such incidents are not repeated. She is a living miracle आमच्या मध्ये. मिलाग्र म्हणटा पळय ती, दॅट शी फूल लेग ऑपरेशन करून कितलो दिसूच ती हॉस्पिटलान जगून आतांच घरा येयल्या. तिका आमी बरें आरोग्य मागतात. And God bless, and thank you all for coming here. आज आमचो बाब अमित सरपंचाचो बर्थडे. God bless. Yes. In a special way, I would like to thank our Honorable Chief Minister for this consideration towards by Gokul Sargaonkar. Yes. आई तू कितें सांग सोदता जेसा लहराच्या जात्रेक जो कितें हादसो घडलो, हय तूं तेतून इंजर्ड जाल्लोय. आयज शिवोलचे आमदार येयले तुका आयज सीएम कडसून एक मदत दिवपाक, कितें सांग सोदता हेजेर? म्हाका कांयच खबर ना कितें जालें आनी कितें पळय. आमी लायनीन आसली उरपी रस्त्यार बिचाऱ्यान गाडयेन घातलेलो. फाटल्यान कितें झुनी कशें कितें येयलें तें म्हाका कांय खबर ना. हांव पडली आनी मागीर म्हाका कोणाक हात लावपाक असो आदार कहो घालूंक मेळ्ळो म्हाका. कोणाकूय इतरूंक लागलें हांव म्हाका मातशें वयर कितें करात पुरा म्हणून कोण आयकना जालो. मागीर म्हाका कितें जालें म्हाका खबर ना मागीर कितें जालें. नमस्कार. आयज आमी आसा गोकुळ सरगांवकरच्या घरा वाडये. ती इंजर्ड जाल्ली लहराच्या जात्रेक स्टॅम्पिडीन. सो आयज सीएमाच्या रिलीफ फंडासून प्लस एम्ब्युलन्स फुडाकार घेवन हो जो चॅक तिका हाडलेलो हा. खरेंच मॅडमची म्हणटा की ती कितले बेगीन तांकां एक रिलीफ दिल्ली आसा, कितें तरी बाबा तांकां आदार कसो. कित्याक ती करीत हांव त्या दिसा हांव गेल्लो जीएमसीन. म्हाका समीर गावलो तेन्ना. म्हाका म्हणलो अशें अशें जालां. सो हांवें 2 पत्रकारांक सांगलें अशें अशें जालां. आमची शिवोलची कोण तरी आहा थंयसर. आनी ते दिसा म्हजो कजन बायकान पडलेलो. सो म्हाका कळ्ळें तेन्ना. मागीर तेन्ना हांवें 2 जाणांक म्हटलें तशें. सो हांव परत पत्रकारांक थँक्यू म्हणटा की ही गजाल सारकी तुमी प्रॉपर चल्लें तुमी हाडली. आनी आयज जी कोण इंजर्ड जाल्या त्यांच्या घराक कितें तरी आदार कसो पावलो. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.